आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटालो की मारिया पयलें म्हणल्यार मारिया न्हू, मारिया स्वर्गार गेली म्हणल्यार ती आमकां पयस जाली ना, पूण ती मोगाच्या भावन म्हणून बाब साहेब म्हणटा ती आमकां सदांच लागीं आसा, ती आमचे बरोबर चलता आनी आमकां एक बरवसो कसो दिता. तसो ती आपल्या पुता बरोबर चल्ली आनी तेच भशेन ती आमचेय बरोबर चलता. एक आवयचो रोल ती बरे भशेन पाडटा. देवान तिका दिल्लो आपल्या पुताची आवय जावंक, तेच भशेन ती आमची आवय. आमकां सदांच बरवशान ती भरता. आमी आमचें जिवीत तिचेर लावन आमी चलोवंक गरजेचें. दुसरें म्हणल्यार मोगाचे भावन भयणो, ती आमकां शिकयता की आमचे दोळे वयर स्वर्गार लावन चलोवंक. आमचो शेवट जावंक जाय आमच्या जिवितांत सर्गीचें राज, आनी तिणें तेंच पाळलें. आपणाचो शेवट जावन आसा सर्गीचें रायज, आनी ती आमकां तेंच करूंक आपयता. आमकां हे संवसारांत विंचून काडलेलीं आसा, आमकां हे संवसारांत देवान रचून हाडल्यान कित्याक आमी ताचीच महिमा वखाणूंक, ताकाच परगटूंक आनी ताकाच आमी वखाणी दिवंक. आनी हेंच भाग्यान मारयेन आपल्या जिवितांतल्यान केलें. तेंच मनांत धरून मोगाचें बरें म्हणून ती आज आमकां शिकयता आमचे दोळे स्वर्गार लावंक.